हे लंडनान मोठे फेर जाता. हे फेरा उपरांत एखादो थंयसरलो लागींचो देश आसा, ह्या लागींच्या देशा कडेन एक रोड शो करप. आतां हो रोड शो म्हटल्यार कसो स्पीकर सर, की रोड शो म्हटल्यार त्या देशांतले, त्या वाठारांतले जे कोण हॉटेल इंडस्ट्रीन खातीर काम करणारे आसात, ट्रॅव्हल एजंट आसूं, हॉटेल बुकींगवाले आसूं, एअर टिकेट बूक करणारे आसूं, टूर अँड ट्रॅव्हल आमचे बुकींग करणारे आसूं, जे ह्यो सगळ्यो गोष्टी अरेंज करता ह्या लोकांक आनी पत्रकारांक सादारणशे 100-150 लोकांक त्या हितून हॉटेलान आफोवप, तेंच्या खातीर डिनर होस्ट करप, गिफ्ट दिवप. गोंयचें सरकार गोंयां त्या ट्युरिस्टांक कित्याक आफयता, गोंयां आमी ताका कितें दिवंक शकता. गोवा हे राज्य बाकीच्या हेच्याकून स्टेटीकून कितें डिफरंट आहा हें आमी सांगपाचो प्रयत्न थंय करता. आनी ते जे आपले प्रेसवाले मिडियावाले जे येता हे छापून येता. एखादे स्पीकर सर ते एक मिनिट एक सांगता मरे स्पीकर सर, एखाद्या वेळार तुमकांय खबर आसतली की एखादी एडवर्टिजमेंट त्या दिसान दिवप, एक फूल पेज दिवप, हाफ पेज दिवप, किंवा एखादी मॅगझीन थंयसर 4 पेजी घेवन घेवप, 1 कोटींनी खर्च आसता. किंवा हो जर प्रोसेस जो आसा, हो प्रोसेस जर थंय केलो, तांकां सिडी दिली, गोंयचें आमची सोबीतकाय कितें आसा, गोंयचें जेवण कितें आसा, गोंयांत कितें आमकां मेळटा त्या ट्युरिस्टांक येयल्या उपरांत, हें जर त्या आमचे पत्रकार भाव आसात किंवा ते हॉटेलियर्स आसात, टूर ऑपरेटर आसात, हांकां जर दिली जाल्यार ही रेडीमेड आयडिया जी आसा गोवा ट्युरिजमाच्या बाबतींत ही तांकां मेळटा आनी ते लोक ते छापून हाडटा आनी ते लोक बुकींग करता. हें जालें आमचो रोड शो इन स्विझर्लंड. हें फक्त सांगला पळय तेजी. हांव दुसरें सांगता, मागीर तूं विचार. स्पीकर सर, दुसरो जो आसा तांचो विचारलेलो प्रश्न जो आसा, जो एक्झिबिशनच्या बाबतींत इन बेंगलोर. स्पीकर सर, सादारणपणे आख्ख्या इंडियाभर आमचे ट्युरिजम डिपार्टमेंट आसा हे एक्झिबिशन्स करतात आनी ह्या एक्झिबिशनाक जागो आमी घेता पळय कितको तेजेर डिपेंड आसता. इट मायट बी 35 स्क्वेअर मिटर, 45 स्क्वेअर मिटर, 60 स्क्वेअर मिटर किंवा 100 स्क्वेअर मिटर. हो जर तांणी म्हाका स्पेसिफीक विचारलेलो प्रश्न विचारलेलो जाल्यार ते पयशे कित्या खातीर वाडटा हें स्पेसिफीक उत्तर तांकां हांव दितलो आसलो. केन्ना केन्ना स्पीकर सर हे म्हज्या उत्तरानूय आसा, तांकां दिला पळय, आमच्या आख्खो हें दिला पळय, एनेक्शर दिला पळय, तितूर आसा की हांव सांगता की आमी गोमंतक पेपर जो आसा हेंच्यांनी पुना एक आमचें हें केलें, असलेंच एक्झिबिशन केलें आनी हे एक्झिबिशनाक आमी पार्टिसिपेट जाले आनी फक्त थंयसर आमी 2 लाख रुपया मोडले. तर 2 लाख हे कित्याक म्हणले, आमी थंय स्पेस घेतली ना. तेंचें जें अवेलेबल आमकां तेंच्यांनी चेअर आनी टेबल दिल्या, त्या चेअर आनी टेबल घेवन म्हाज्या डिपार्टमेंटाचे 2 जाण मनीस वचोन ब्रोशर, सीडी, बाकीच्यो सगळ्यो गोष्टी आसा पळय, एखादे गिफ्ट दिवंक शकता, थंय वचोन बसले आनी ते लोक आसले तांकां आमी वांटले. कित्याक आमी तें जें एक्झिबिशन तेणी ऑर्गनायज केल्लें हें पयले फावटी केल्लें आनी आमकां खबर नासली ते कितें करता पळय तें, नाजाल्यार आमच्यान थंयसरूय 25 लाख मोडूं येतालें. अश्यो दुसऱ्या एक मिनीट मरे दुसऱ्या स्पॉटाचेर दुसऱ्यो एक्टिविटी त्या प्रमाणे जाता, त्या प्रमाणे ते पयशे मोडचे पडटा. स्पीकर सर, तुमचो लास्ट क्वेश्चन. स्पीकर सर, मेन इशू आतां आसा विचारता. बेसिकली गेले खेपे 14 ऑगस्ट 2014 लास्ट दिसा सेशनाच्या माननीय तेन्नाचो मुखेलमंत्र्यान एक आमकां अश्युरन्स दिल्लें की हे सगळे रोड शोज प्रमोशनल इव्हेंटांचो प्री ऑडिट जातलो म्हणून. हो प्री ऑडिट म्हळ्यार कितें की इव्हेंट जावचे पयलीं ताचो ऑडिट जातलो म्हणून हें अश्युरन्स दिल्लें, हें पेपरांनी आयिल्लें आनी हें लास्ट दिसा जाल्लें 14 ऑगस्ट 2014. आतां सरकारान म्हाका एक खेपे उत्तर दिल्लें आसा की प्री ऑडिट म्हणटा तें उतर तांणी घुस्पावन एप्रील 2015 एक कमिटी ऑडिट करतले म्हणला. दीस इज नॉट प्री ऑडिट. प्री ऑडिट इज बिफोर द इव्हेंट. स्पीकर सर, इट कॅनॉट बी आफ्टर द इव्हेंट. सो हाजेर अशें दिसता, हाजेर स्पीकर सर अशें दिसता की दीस इज एन आय वॉश, दीस इज अ शॅम, दीस इज अ स्कॅम. स्पीकर सर, म्हजो डिमांड असो आहा मुखेलमंत्र्याक, चड करून कित्याक मुखेलमंत्र्यान म्हणिल्लें आहा की भायले ट्युरिस्ट येत नात म्हणून हांगा. तुमचे कडेन 42 crores तुमी आज मोडिल्ले आहा. गोंयच्या लोकांचे पयशे तुमी वेस्ट केल्ले आहा. हाजेर प्री ऑडिट जावपाक जाय, ते तुम्ही करूंक ना. मनोहर पर्रीकाराचेर आमी जय जयकार केलो, उतर आहा ते मोडिल्ले आहा. दिस इज अ कंप्लीट. हांव ऑनरेबल मेंबर आहा पळय ताका चॅलेंज करता. रोड शोची डेट ना, रोड शो जावंकूच ना आनी पयशे खाल्यात अशें म्हणूं येता आमच्यान. प्री ऑडिट कित्याक करूं ना जाल्यार
बसात सर बसात हाजेर तुम्ही इन्क्वायरी चीफ मिनिस्टर दिता हो दिना आता बस जर इन्क्वायरी दिना हाजेर क्लियर कट कळटा सरकार कितें तरी लिपोवंक सोदता हे सारखे सारखे हाजेर डडडीत कळटा हे मेगा स्कॅम हांवें सांगिल्लें की कशें जातलें तें तशाच तशें मॅच फिक्सिंग करून आतां उत्तर हें जाल्लें दिवनी. आहा कितें प्री ऑडिट खंय केली तुवें जय बाब सांगता तुम्ही आता बसात उत्तर देऊ नये स्पीकर सर त्यांनी ज्या स्वरान आणि ज्या हेजेर पातळीचेर उलयल्या त्या पातळीचेर हांव उलयनासतना सकयल्या स्वरान उलयता बरोबर स्पीकर सर प्री ऑडिटाचें उत्तर कितें? जाले विचारून जाले आता हांव स पासून उत्तर दिवपाक रेडी आसा हेचेर? तुम्ही जर स पासून जर म्हाका जर टायम दिता स पासून हांव प्रत्येक पेजीचें आनी प्रत्येक हेजें उत्तर दिवपाक आहा स्पीकर सर हेज्या पयलूचो जो क्वेश्चन आसलो तातूंत हांवें इयर वायज दिल्लें आहा स्पीकर सर तेंच्यांनी जे 42 क्रोज म्हटलेले हा हय हांवें 42 क्रोज आमच्या डिपार्टमेंटान मोडल्या आनी हेज्याकून सुबेसूय मोडपाक जाय कित्याक मोडपाक जाय ते सांगता स्पीकर सर ते सांगता स्पीकर सर 2012 सालान गोंयान 27,27,88,029 टुरिस्ट आयले आयज आमी 15 सालान आसा 14 सालाचो फिगर जो म्हाजे कडेन आहा स्पीकर सर 40,58,200 एक्सपोजिशनाचे ते एक्सपोजिशनाचे सांगू नाका एक्सपोजिशना खातीर लोक आयले ते तुजे बरोबर मिक्स करू नाका तूं अरे ते टुरिस्ट हांव करिना तुज्या खातीर सान फ्रांसीस झेवियराक पळोवपाक आयले बॉडी तुका पळोवंक येवंक ना स्पीकर सर एक्सपोजिशना खातीर येयले जाल्यार म्हाका छाती फुडें काडून हांव सांगता आमच्या सरकारानूच थंय इन्फ्रास्ट्रक्चर करपाक 25 कोटी प्री ऑडिटाचे उत्तर दिना 14 सालाचे स्पीकर सर जर हो मनीस सांगता आमचो ऑनरेबल मेंबर सांगता की 40 लाख टुरिस्ट जाले जाल्यार 27 लाख टुरिस्ट जे 2012 सालान असले 2013 सालान 31 लाख जाले ते कित्याक जाले तेन्ना एक्सपोजिशन आमी केल्लें वाडले मरे स्पीकर सर प्री ऑडिटाचे स्पीकर सर डिक्शनरी मिनिंग प्री ऑडिटाचे अशें आहा an examination of a contract in order to substantiate a transaction audit म्हणटा कितें केला काय ना हांव थंयसरूय येता स्पीकर सर ह्या वेळा म्हाजे कडेन हांगा फिगर आसात ताणें विचारूंक ना तरी सांगता ह्या वेळा स्पीकर सर 2015 सालान आमी 2 म्हयने जाल्या ह्या 15 सालान स्पीकर सर सादारणपणे 2 म्हयने जाल्यात कितले पयशे मोडले तुम्ही विजय तुमचे हेच वर्साक तुवें 8.5 कोटी रुपया मोडिल्ले आहा मोडीत आहा तूं पयशे प्री ऑडिट खंय गेले पयलीं चॅक करा मरे पयशे आहा इतले मोडपाक फायनान्स मिनिस्टर तुम्ही उत्तर दियात सुनीत स्पीकर सर तुम्ही सांगता तें बरोबर आहा निमाणो क्वेश्चन तो म्हाका विचारता तो थंय बोवाळ घालीत आहा निमाणो सॅटिस्फाय तो जावंक पाहिजे त्या खातीर सर स्पीकर सर तो जेन्ना वगी जाता तेन्ना म्हाका आन्सर करीनसो दिसता ते कारण एकमेव स्पीकर सर फक्त जानेवारीचो फिगर जो आसा पळय हांवें सांगल्या त्या प्रमाणे आमचे कडल्यान एअरपोर्टा कडल्यान रेल्वे कडल्यान बशी वयल्यान जे PWDचे चेक नाके आहा हेज्या कडल्यान जो येता हो जानेवारी म्हयन्याचो जो फिगर आहा हो फिगर 3,42,424 हे टुरिस्ट फक्त आन्सर तो प्री ऑडिटाचे दिना तो भलतेच सांगता हांव सादें विचारता प्री ऑडिट केले काय म्हणून स्पीकर सर हो ऑफिशियली आंकडो म्हाजे कडेन हांवें हांगा दिल्लो आहा हेज्या पलीकडे FIT स्पीकर सर प्री ऑडिटाचे उत्तर विचारा ताका प्री ऑडिट म्हणटा कितें म्हजो स्पेसिफीक क्वेश्चन आहा सांगता मरे हय स्पीकर सर जो तेंच्यांनी जो प्रश्न दुसरो विचारला जो प्री ऑडिट स्पीकर म्हाका स्पीकर सर प्रश्न एका जाग्यार आसा आणि मागणी माननीय सदस्याची दुसऱ्याच वटेन आहा स्पीकर सर ना स्पीकर सर माननीय मुखेलमंत्री पैसो जो आसा इज आन्सरिंग सरकारचो पैसो आसा त्या पयची आमी काळजी घेता ना स्पीकर सर झिरो टॉलरन्स म्हणून काल उलयताले हे आतां सांगूं जायना प्री ऑडिट केले ना जाल्यार फायनान्स डिपार्टमेंट जाय त्या विशयी स्पीकर सर आमचो डिमांड आसा मुखेलमंत्र्याचे हांव आयकतान बसता स्पीकर सर एकूच हांव म्हणटा हांव मुखेलमंत्र्याचे आयकून बसता टुरिझम डिपार्टमेंटाचे स्पेशल पर्पज व्हेकल स्क्रॅप कर फायनान्स डिपार्टमेंटाचे तुज्या अंडर दवर हे अश्युरन्स दिता हांव ओगी बसता हांव सॅटिस्फायड करता ते हे क्लियर कट अश्युरन्स दिवनी कित्याक दिस इज अ क्लियर कट फ्रॉड
स्पीकर सर जे कितें उतर दिला ते उतर तुम्ही राखनात. विजय बाब, आदलो बस तांकां मुखेलमंत्र्यान उलोवनी. दिले ते उतर तुम्ही विकून उडयले. तांकां उलोवनी. विजय बाब विरोधी पक्षांतलो आमदार आसा त्यामुळे तो आपलें काम करता. पूण विरोधी पक्षांतलो आमदार आसात किंवा सत्ताधारी पक्षांतलोय आमदार आसात, ताणें मागलेलें आश्वासन मुख्यमंत्र्यान करूंक जाय अशें ना. जे आवश्यक आसा ह्यो सगळ्यो गोश्टी घेतलो, पूण अशेंच आश्वासन दी म्हटल्यार हांव कशें दितलो. त्यामुळे सरकारच्या पैशाची सगळे आमी पूर्ण काळजी घेवपाक प्री ऑडिटाचें कितें जालें? हांव फकत मागता प्री ऑडिट तुम्ही केलें ना. मान्य मंत्री चूक जाली जाली आतां खबर सोड. तूं फायनान्स डिपार्टमेंटाच्या अंडर घे, तितलेंच म्हणटा हांव. तुज्या अंडर घे तें, नाजाल्यार ते कितें करता ती सगळी भानगड ती भानगड ही. स्पीकर सर अंडर फायनान्स इट इज अ स्पेशल पर्पज व्हेकल म्हाका विच दिसता- इज सर्कमवेंटिंग द फायनान्स डिपार्टमेंट. आरोप करण्या पलीकडे हांगा कांय जायना अशें म्हाका दिसता. आरोप न्ही, आरोप सारको आशिल्लो म्हणून तेन्नाचे प्री मुखेलमंत्री ऑडिट हो हांवें शब्द म्हणजे ऑडिट हे साधारण खर्च जातकीर ऑडिट जाता हे Pre audit हो concept जावन उरला आतां. हे तेन्नाचे मुखेलमंत्र्यान स्पिकराकूच उतर दिल्लें 14 ऑगस्टाक की प्री ऑडिट जातलें म्हणून, पोस्ट ऑडिट न्ही. तू करता ते पोस्ट ऑडिट आतां. हे सगळें जालें, भानगड केली आनी आतां ऑडिट म्हणटा. ओके. ते सीए पसून आहा तातूंत ऑडिट दिलीप करपाक. बाब, दिलीप बाब उत्तर देत तुम्ही. स्पीकर सोपे, बेगीन सोपे. स्पीकर सर एक म्हण आसा, आमी जो चश्मा घालून स्पीकर सर एक म्हण आसा, आमी जो चश्मा घालून पळयता पळय तोच भशेन आमकां दिसतलें. काळो चश्मा घालून जाल्यार काळो चश्मा. आमी जर एखादी गोष्ट जर थंय विजय, भानगड आहा म्हणून पळय विजय. जाल्यार भानगड दिसतली. सर भानगड म्हणटे उतर तुवेंच काडलें पयलें. तुजे मनान विजय, चोराच्या बसून मनान तांकां. चान्ने. स्पीकर सर उत्तर देऊन कोंकणीन म्हण आहा, चोराच्या मनान चान्ने म्हणून. चोराच्या मनान चान्ने म्हणून कोंकणीन म्हणूय आहा. विजय. हांव म्हणना तूं चोर म्हणून, पूण तूं जे म्हण्यो सांगता त्यो म्हण्यो आमकांय कळटा सांगपाक. स्पीकर सर हो कित्याक फुटफुट्टा? हो चड भोंवला, हो चड भोंवला, हो तीनदा भोंवला, हो पिकनीक मारता. स्पीकर सर हो पिकनीक मारता, गोंयचे लोकांचे गुजदार पिकनीक मारता. हो उसळटा कित्याक? हो कित्याक उसळटा? स्पीकर सर हो उसळटा कित्याक? हो कित्याक उसळटा? स्पीकर सर पॅरीस, फ्रान्स, पोर्चुगल, ऑस्ट्रेलिया, न्यूझीलंड, विजय स्वित्झर्लंड, विजय बाब, तू ऑस्ट्रिया, सकल सगळ्या बस. निलेश काब्राल भोंवला म्हणून विजय उसळटा. बाब, आता फक्त मिनिस्टराचे उत्तर रिकॉर्डाक वतले आणि काय वचचे ना. फक्त मिनिस्टराचे सकल बस, सर सकल बस. मुख्यमंत्र्यान एश्युरन्स दिवचे की तुम्ही स्टेट लेवल कमिटी फायनान्स डिपार्टमेंटाच्या अंडर घेता पुरो. दिलीप इतले एश्युरन्स दी आणि काय नाका. स्पीकर सर इतलेच एश्युरन्स दी. झिरो टॉलरन्स टू करप्शन म्हणते दाखय. दिलीप बाब उभा राहा. स्टेट लेवल मार्केटिंग कमिटी म्हणते फ्रॉड. स्पीकर सर म्हाका डिस्टर्ब आहा वको. स्पीकर सर मुखेलमंत्र्यान एश्युरन्स दिवचे आमकां. रोहन मजा ऐक दाखयता बस. मजा ऐक आता. विचार मरे मजा ऐक. विचार मरे आमी हो उलयत ना मरे. आनी पुढलो प्रश्न क्रमांक 4. स्पीकर सर हांव हेजे सांगू. एश्युरन्स दिलेत मायकल. ना मुखेलमंत्र्यान एश्युरन्स दिलेत ना. स्पीकर सर We have had enough discussion over it. Michael, विचार. I may be permitted to ask question number 4A. 4A. Dilip Bab, you are permitted. A. अरे बाबा Speaker sir, question number 4A. 4A. हांव बसून दिलीप. अरे हांव बसून तुमकां विचारपाक चान्स दिता तुमी विचारत नात मरे. हांव बसला मरे. दिलीप, हांव म्हाजो listen जवाब to me. तुमीच बोबाळ मारतात मरे. तुम्ही माझ्याकडे उलयत नाही. ते विचार स्पीकर आमच्याकडे कित्याक उलयता तुम्ही माझ्याकडे उलयात. स्पीकर सर म्हाका म्हाजो आन्सर जो आहा तो कंप्लीट करपाक सुद्दां दिलो ना. प्रश्न काल सोंपलो. Speaker sir, question number 4A माझा हा सोंपलो. 15 मिनिटां घे. आम्ही फुडल्या विशयाकडे वळूया. मागीर डिस्कस करूया. इम्पॉर्टंट आहा ती गार्बेज आहा सगळी विचार. आमी डिस्कस मागीर करूया.